हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. कशें आहे तुमी सगळीं? हांव हां बरें. आयज हांवें मातसो लेट स्टार्ट केला व्लॉग. आयज न्हू हांव पटेटो भाजी शेअर करतलें. ते गोवा टिफिनाक हांवें नासलो म्हूण हांवें चल हांव कोता न्हू सो हांव म्हळ्यार तुमकां शेअर करतलें. सो तुमचो हें कितें करता सारकी इजी आहा. ओके, सो स्टार्ट करुया आतां. ओके, सो हेचो हांवें पटेटो क्लीन केले आनी एशको बारीक स्लायस मान बारीक करपाचें. हांव मातशें बारीक कोत्तें. ओके, म्हाका मातशें बारीक लायक न्हू, सो मातशें बारीक कातरता. तुमकां जाय जाल्यार मोटेय कातरूं जाता. ओके, सो एक न्हू हेचे पटेटोज घेयले, बारीक कातरले. म्हाका बारीक लायक ताका लागून बारीक कातले. तुमकां जाय जाल्यार मोठ कातरूं जाता. ओके, हांवें 3 घेयलोले. ओके, आनी 2 आनियन घेयले, बारीक चॉप केले पळय. 1 टमॅटो घेयला, बारीक चॉप केला. आनी 2 ग्रीन चिलीज घेयले, बारीक चॉप केले ते. ओके, सो आतां आमी स्टार्ट करुया. हिंग न्हू हांवें कायल दवरल्या, गरम जाली ती ऑलरेडी. सो हांव तितून इल्लें आतां तेल घातलें. मातशें तें तेल तापली मुगे न्हू आतां तेल तापलां. सो हिंगा मस्टर्ड सीड्स घातलें ऑलरेडी. इल्लें जीर घातलें. बरें मिक्स करुया. कढीपत्ता घालून तें सगळें जालें म्हणटकीर तितून आतां इल्लें तो आनियन आहा तो एड करतलें. आनियन एड केलें आनी तेजे कारण आतां चिलीजूय एड केलें. ओके, सो तें बरें मिक्स करपाचें आनी इल्लेशें सॉल्ट एड करता. सो टमॅटो सॉरी आनियन जावपा जाय. ओके, तें बरें मिक्स करुया आनी दवरया जावपाचो. ओके, लायट ब्रावन येयल्या पुरो, ट्रान्सलरंट जावपा जाय. ओके, सो आमगे न्हू आनियन जाला भाजून. सो हांव तितून आतां टमॅटो एड करतलें. आतां बरो मिक्स करुया. ओके, टमाट जावपासून तो भाजया. ओके, आतां आमगे टमॅटोज जाला. सो तितून आतां क्युमीन पावडर आनी कोरिएंडर पावडर घातलें. ओके, सो एड केलो आनी आतां मिक्स करुया. ओके, इल्लो टर्मरीक घायलें आनी आतां परतून मिक्स करतलें. मागीर तितून आतां सॉल्ट न्हू मागीर घालपाचो. पटेटो बी घायला ऑलरेडी तितून हांवें हें घायलो आहा न्हू हितूंकू तें कांद्या घायलो न्हू इल्लेशें सॉल्ट. सो मागीर आतां पटेटो घाता न्हू तेदो मागीर टेस्ट करून घालपाचें. ओके, सो आतां न्हू आतां तें पटेटो बारीक कट केला न्हू तें एड केलें हितून आनी आतां मिक्स करुया आमकां. ओके, सो आतां मिक्स केलें तें. सो हितून आतां इल्लेशें उदक एड करतलें 1 कपशें आनी हितून सॉल्ट आतां चॅक करूं जाता आनी सॉल्ट एड करूं जाता आनी जावपासून तें दवरपाचें. ओके, मदें चॅक करूया. ओके, मागीर जालें म्हणटकीर दाखयता तुमकां. सो हिचो आतां हांव परतून मातशें चाळ मारता, लाग पाडनाका म्हूण ती परतून मातशें धांपून दवरता. जालना ती, सो मातशें धांपन दवरता. 5 जात म्हळ्यार हांव म्हळ्यार इल्लीशी चाव पितोलें. सो इल्ली चाव करपा दवरली. हांडे पितोलें नाल्यार कपां करून पितलो. सो हांडे दवरल्या इल्ली चाव करपा. सँडवीच करता. हांवें न्हू सालमोना पेस्ट केलोलो.
तुमकां मागीर दुसरे पाट शेअर करता. पेस्ट म्हळ्यार रेडीमेड मेळटा मागीर तितून कितें घालपा रे सांग तुमकां. सो आतां सँडवीच कोत म्हाका. ओके हात कत येयला थंयच आमगे भाजी रेडी जाली. सो हांव न्हू तेका टिफीन पॅक कोता दोन. सो तू मुटू आई तू कित्याक केलं काय भाजी. ओके सो तेन्ना हांवें तेगे 2 टिफीन पॅक केले आनी इल्ली एक्स्ट्रा उरली ती हांव हातोली मागीर. ओके आनी तितून हांव कोरिएंडर घालून हांवें कित्याक मुगे न्हू कोरिएंडर काबार जालोली. सो तुम तितून बारीकशी कोरिएंडर चॉप करून घालाय. ओके आनी मुगे व्हडलेशें आयज ब्लॉगींग कांय नासलोलें सो धाकटेशें केल्लें ब्लॉगींग बेश्टें टिफीन कितें रेडी करता. सो हें मातशें मिरसांग क्लीन कोता तेन्ना भितो हाड हें जालें. सो आतां क्लीन कोता आनी बारीक पेस्ट कोता आनी दवरता. सोमतें मागीर लायक खोण्णां आमी घालूं जाय सोमतें एक स्पून घालूं जाता न्हू बारीक चॉप करून. सारकें पिड्यार जालें मीन्स पिड्यार जावपाचें येयलें ती 2 पॅकेट आहलो ती बरें कट कोता वॉश कोता आनी बारीक पेस्ट कोत्ता. ओके हांवें मेळटा. ओके सो मुगे न्हू हांव व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. तुम तरी मुगे हो व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. आनी तुम तरी मुगे ती पोटेटो भाजी तरी लायक जाली रेसिपी जाल्यार प्लीज तुम कोराय आनी ट्राय कोराय आनी म्हाका कमेंट बॉक्सां सांगाय. ओके सो टील देन टेक केअर सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय मोग आसूं.